खऱ्या अर्थान बहुजन समाजाचो लोकनायक आज आमच्या परममित्र रवी सीताराम नाईक यांच्या निधनात पोरको जाल्लो आसा। रवी सीताराम बद्दल संत तुकाराम महाराजान म्हटला ते म्हाका पुराय जाता। संत तुकाराम महाराज म्हणटाले, भले तरी देव काकेची लंगोटी नाठाच्या मातीत हाणू टाके। रवी बाबाच्या मुख्यमंत्री पदाचो आपण उडा जर केलो जाल्यार तें आयकून येता। तेणी केन्ना अन्याय खंयच्याच मनशाचेर जाल्लो सहन केलो ना। सत्याची बाजू सदांच धरली आणि कुठल्याही जाती धर्माचे मनीस आसले तरी त्यांच्या कडेन तेणी माणुसकीची वागली। त्याच्या कडेन गेल्लो एकूय मनीस म्हाका असो दिसना की तो रिक्त आसले परत भाऊसाहेब बांदोडकरांचे ध्येय धोरण आणि तत्व बहुजन समाजा बद्दल ते फुडें वचपाचें काम रवी बाबान आपल्या सामाजीक आणि राजकीय खातीर त्याच्या आत्म्याक शांती मिळू अशी हांव माझ्या समाजातर्फे ब्राह्मण संघटना तमाम दीनदलित शोषितां बद्दल ताका श्रद्धांजली घालता।